तुम्ही सगळे फिशरमॅन सगळे खंयचे तुम्ही खंयचे हांव त्या मागतो म्हणजे सगळे फिशरमॅन सगळे भायले कोण ना मोर्जेचेच आमी सगळे मोर्जेचे इशू कितें इश्यू आमचो इतकोच पळय आमी कितें म्हणटा याची व्हडी घेवन येतात पळय व्हडी घेवन येवं नाका वयल्यान बुडा काय प्रॉब्लेम ना तर भायल्यान शिवोलचे येयले कायसूचे येयले आशियाचे येयले मांद्रेचे येयले सगळे बुडल्यात एकल्याक वयर काडूंक ना हेंचो प्रॉब्लेम कितें जाणा फक्त हेंका ते लोक आमी इतके व्हरता ताका इतके व्हरोंक जाय आमी म्हणटा कितें सगळ्यांक खावनी कळ्ळें न्हू आमी कोणाकूच आडोवंक ना हेंचें कितें हेंकां सांगलें न्हू तडसून बुडा म्हटल्यार ते आमकां धमकी दिता ओ पळय एकाच धमकी दिला आतां सांग तुमचें मत कितें आता की आमच्या भशेन बुडपाचें कोणी व्हडी देखीक दवरा आमी बुडटा पळय तशें बुडा कांयच प्रॉब्लेम ना आमकां कोणाकूच प्रॉब्लेम हे करना आमी वयल्यान बिनधास्त बुडा कांयच हे करना लोकल कोण जाणटो म्हणटा पळय आमचे जाणटे आहात ते व्हडे बुडना आतां ते कितें ते येतात ते ओडियन बुडटा ते येतात आनी जबरदस्ती नाकाच म्हणटा आमकां व्हडयेन नाका आमी पळय आमी जे बाबा व्हडी एकूय घेवन बुडानात आमकां येता आमचे व्हडयो बऱ्यो आसतात हेंच्यांकून पण आमकां नाका आमचे लोकलांनी हे आता खंयचे एका विचार हेणें कितें सांगलां एका कितें सांगलां पळय सगळ्यांक सांगतलो तुका फिशरमॅन खंयचे आता? सिद्धेश मोर्जे हे शिवोलचे शिवोलचे एक टायम असो आहा बाबा आमी मरे पोटा खातीर मरे शिवोले वयताले शेण पडले हांगा पडना नासले थंय वयताली हेच मनीस फातर मारताले हेच मनीस फातर मारताले आमचे म्हाज्या बापायचेर लाकडी उडी तेन्ना पानाक गेलो म्हणून वाटावलो सोमती नाळ पडून खाला कित्याक फातर मारताले बुडूंक जायना येवकूच नाका म्हणटाले येवकूच नाका आमच्या आडीक येवकूच नाका म्हणटाले तिसरी पडो खुबो पडो नाका म्हणटाले शिवोलकारांकूच ती आमकां न्हू भायल्यांक मागीर आतां आमी कितें म्हणटा आमी तशें चिंतिनात तुमी मोरजेची ह्या शिणाणी सगळे खायात काय प्रॉब्लेम ना आमच्या भशेन व्हडी वयर दवरा बुडा काय प्रॉब्लेम ना लोकल खाता तशें तुमी खाया आमकां आयडिया ना कोणाक आमी आमचे कांयच ना म्हणणे आनी आमकां धमकी कोणूय येवंक आतां आमकां सांग मरे दोनापावचो काल एक बुडला मनीस तेका पासून आमी मरे कांयच म्हणूंक ना कित्याक हेजे पोट फॉरनर सुद्धा बुडला कॉर्नर बुडला वयर काय आम्ही काय करूंक ना वयले काय म्हणूंक सुद्धा कित्याक बुडोनी काय प्रॉब्लेम ना पूण तो आमचे आयकता आमी कितें म्हणटा ते व्हडी घेवन बुडले न्हू हांगा बुडलो ते हांगा बुडटले ह्या भुरग्या वचून ताका आदायटले सोपलो मनीस तो मरे म्हणजे तुम्ही तांकां आडयनात आमी आडोवंकूच ना तांकां दिता गाडी लागल्या तशें तुमी बुडा दवरा व्हडी आनी बुडा आमकां धा गावले तांकां 50 खाया कितें जालें उलटे धमके दिता कितें जाल्लें कितें आतां तरी बुडलो तेंच्यानी गुळे सुद्दां आयले तांकां आतां बरे भशेन आमी सांगूंक वयता जाल्यार ते म्हणटा आमी हेका हाडटले तेका हाडटले पोलिसांक मारतले ह्या करतले ते करतले खूब अशें कितें कितें उलोवंक लागलो म्हणून हांव तांकां सांगलें बाबा तुम्ही आमी जे लोकल बुडटा पळय तशें तुमी बुडा आमी 10 काडले तुमी 50 काडा आमकां काय प्रॉब्लेम ना पूण आमच्या लोकला भशेन रवान काडा रूल लोकांनी सगळ्यांनी लोकलांनी कितें केला बाबा आमी सगळे जाण हयसून सगळे जाण हे बुडोवन वचपाचे आमचे कडेन व्हडी आहा 3-3 4-4 आहा आमी लोकला वांगडा आसा कित्याक म्हाजो फायदो जातलो म्हणून हांव काय सेपरेट वयचो ना लोकला वांगडा रावंक जाय न्ही सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केला तुमी आमच्या भशेन येया तुमी खंयले आसूं न्ही येया खाया पूण आमी जशें आसा पळय लोकलान कितें केलां पळय लोकलांची प्लॅनिंग तशें तुमी बुडा तुमी जाय तितले व्हरा आमकां काय प्रॉब्लेम ना इतलेच आमचो मुद्दो आहा सो म्हणून तांकां आमी सांगतात तुमी बाबा जशें आमी बुडटा तशें तुमी बुडा आनी तुमी व्हरा आसून अशें बुडटा तशें बुडटा पूण तशें बंद केला कित्याक आतांचे भुरगे आहा 14 वर्साचे 15 वर्साचे आहा ते बाबडे लो कडयेक सुद्दां व्हरता कळटा ते आदळांक शकता किंवा कितें जावंक शकता तेंच्या व्हडये कडेन सो व्हडले प्रॉब्लेम जावंक शकता सो तेंच्यांनी सगळ्यांनी रूल केला लोकलांचे आमचे वाड्याचे जावं फिशरमॅन जावं आमचे मोर्जेचे जावं तेंच्यांनी रूल केला कोणूय आसूं न्ही आमी सारके अशें व्हडये शिवाय बुडपाचे कोणाक डायरेक्ट भितर डायरेक्ट स्विमींग करून काडा तुमकां जाय तितले काडा आनी तुमी व्हरा काय प्रॉब्लेम कोणाक ना कोणाकूच आडयना शिवलकारांक कांयच तुका कोणूय आसूं न्ही गोंयान सुद्दां कोण इलो सुद्दां जाल्यार अल्बत काडा म्हणटले आमी कळटा सो सगळे लोकलांचे तेंच्यांनी आयकोंक जाय ते कशे काडटात ते ना ते जबरदस्ती व्हरतले नागर घालतले आणि ते सगळे गुणे जाल्यार गुणे व्हडयेन घालताले व्हरतात गुन्हे व्हरता आमी कितें खातले उकलून व्हरता एक 4 दिसान तेंच्यांनी नाद केले आमी काय खातले लोकल बाबडे कितें खातले गावतले फुडें बी सुद्दां ना थंयसर आमी ही राखून दवरता म्हणून शिणाणी येता येद्याची येदी करतात आमी आसूं कोणाक वचना कारण बुडांक दिना आमी बुडांक दिना आमी कितले वर्सांनी पडले शिनाणी एवरी इयर पडटा ना अशें जर हेंच्यांनी सगळे गुणे बिणे उखलूंक लागले 5-6 वर्सात 7-8 वर्सात शिणाणीच पडना ही कालच्या वर्सा पडल्या आमी ती बारीक पडल्या म्हणून आमी कोण बुडांक ना कित्याक ती व्हडली जावनी लोकांक सगळ्यांक मेळोनी ह्या म्हयन्यान बुडपाचे नासले आमी हे येयल्या म्हणून परत बुडल्यात नाल्यार आमी मे म्हयन्यान बुडपाचे आसले हांगा अच्छा शिनाणी पडपाक केन्ना स्टार्ट जाता पावस जाल्या उपरांत चालू जाता बारीक रो पडटा वयल्या पाणयाचो सो मदीं ती कुसांकूय शकता रिस्कूय आसता सो त्या लागून आमी बुडाना मातशी मोठी जावनी सगळ्या लोकांक खावनी मग आमचो मुद्दो कोणाक आडोवपाचें ना फक्त कितें आहा सगळ्यांक खावनी अशें न्हू की तुमी बुडटले आनी सगळे भरूनच व्हरतले आनी थंय बी आनी बी सुद्दां काबार करता आमकां ते नाका आमकां ती वर्साच्या वर्सा इल्लली जाय व्हडयेन काडल्या न्हू जाल्यार बियाणे येयना सगळ्यांक उकलून व्हरता
एक मिनिट वडील गाडी झाले ना बियाणी येईना बियाणी मागीर काबार फातर जाता ह्या फातरच उखलून ठेले न्हू बारीक बिये असता न्हू सगळी सोडलेली असता बारीक बिये मरता म्हणजे आम्ही सोडता उदकान ते बारीक असता ती दवरता आम्ही किती फातर करता नेक्स्ट टाइम चार चार म्हणजे काढले फातराक जी जाता पळय शिनाणी फातर ती तो उखलून फातरूच व्हरता. काडटा हय, फातर हय, व्हरता हय, सांगता हय. न्हू. ते तुमका मेसेज मेळटा ती रॉंग बाबा मेळटा तुमका वयर उखललो फातर उखललो का उडयना. तिच्या बिया गेला काढली वडील. उडयलो तो वयताना डॅमेज जाता कोणाक आहा ते शिणाण्यो कळ्ळें तुका आता हे आम्ही बुडटात पळय आम्ही चार गेले चार काडटा चार चार काडटा डॅमेज तशें. जायना आले ना आम्ही हे कितें करता व्हरतात वयर दोरी बांदल्या वयर घेवा व्हडयेन काडल्यो तेज्यो काडून उडयलो उदकान. हें कितें थंयसर तो हेका फातर लागून न्हू. तुम्ही अपोज केला का? आमच्या भशेन जाला उडये घेऊन आमच्या नाका येताना न्हू, ते किती उडये वर्सांनी बोलले आपली लाईन शिणाणी उडये दिल्या. आता आमचे कोण बुडतात न्हू ते डायरेक्ट वयर येतात वयर येतात उडये असल्यानं उडये आदान कितें जावंक शकता इल्लें जावंक शकता कितें मेलो सुद्दां खातीर आमकां ते उडये घेऊन नाका कोणूच नाका उडये घेऊन आमचे सुद्धा वडये आमच्या लोकांना सुद्धा सांगल्या वडये सगळ्यात बेस्ट कोणाक हे ते 70 वर्सांच्या पुढे जातात ती आमची मिस्टेक कितें प्रॉब्लेम तुम्ही रिटायरमेंट घ्या न्हू 70 वर्सांनी कोण बुडटा खंय आता बुडाप ना पेन्शन त्यात म्हणणार की आम्ही आता जाणटे झाले आमची हो, पण पहिली आम्ही त्यांची कितें परंपरा करपाचे येयल्या पळय ती आम्ही अशीच पोट येयल्या. सोडपाचे आमचे आम्ही फिशरमॅन जावन पोट सगळ्यांचे पोटूच सोडपाचे ये न्हू आता पेन्शन 70 वर्सां गव्हर्नमेंट कडल्यान गावना 2-2 हजार आम्ही कितें करपाचे आमकां गव्हर्नमेंट कामां दिता आमकां गव्हर्नमेंटाची कामां येना वयल्या आता कशा तरेन सुटाव करतले हो सुटावा काय ना आमच्या लोकलांकय ह्या ना वडये ना तेंकां भायल्यांक वडये ना तुम्ही आम्ही लोकल कशे काडटा तशे तुमकांय दिल्यात आम्ही काडपाक तुम्ही त्यांना अडवंक ना सांगून द्या, तेंकां विचार ते वयल्यान धमकी आनी दिता. एका विचार तेंकां कितें म्हणून तेंकां विचार आम्ही हेका हाडटले तेंका हाडटले आम्ही डायरेक्ट सांगला तुमकां जाय तेंका हाड म्हणून धमक्या दिता. कित्याक आम्ही लोकल हयले आम्ही हयले वासी आमकां आम्ही धरून राखता हे राखता सगळे हे हे आमकां. खांग सगळे येयल्यात हे आम्ही हिंगासर सगळं राखता आम्ही बाबा खंयचं काय करूंक सुद्धा दिनात बाबा सारखे सिस्टमॅटिक जावनी म्हणून आमकां वर्साच्या वर्सा येवंक जाय न्हू शिणाणे काडिनात तुम्ही आमचे फ्युचर उडे काबार पगार करतात करून आमचे. थंयसर. म्हणजे उडे पीक- पडचेच ना पीक पीक घेवचे ना, वतात न्हू. पीक नाच जावचे पीक घेवचे ना. नष्ट जाता थंय घेऊन गेलो न्हू दी घेवचे शिवोले व्हरतात ते घालतात हा थंयसर जायना ती जाल्लेली न्हू थंयसर शिणाणी पडटली थंय जायना ते कळोंक जाय आता हांकां देवाच्या आंगोलो कोण नांवान हांगाच जाता न्हू. देवाच्या कोण आमकां दिला न्हू आता 10 वर्सां आमी शिणाणी म्हणटा नसली. धांवली ना ह्या वर्सा शिनाणी ना गेल्या वर्सा बाबडी येयली बारीक ती आम्ही राखली तरी पण आणि म्हणून आता आम्ही आता काढल्या. देवल्या. आ, तेंका सांगला आमच्या भशेन या तुम्ही काढा सगळ्यांचे पोट काढा मागी. कोणाक कोणाक नाका तशें म्हणून ना ना, आमी. कोणाक कोणाक नाका ना म्हणून म्हणून. सगळे जाणी या सगळ्यांनी हा. खावपाची सगळ्यांनी आमचे पोट खाली एकूच. सगळ्यांनी खावपाची शिना कोणाक problem जावंक कोणूय या वर्षा परंपराच झाली कळ्ळें न्हू आली काही वर्सां पडटा बसून असता म्हणजे सीजन टू सीजन करप मार्च एप्रिल मे हे 3 महिने बी करप तेंकां मागीर ते चडशे येना आनी डायवींग कशें करता व्हडयेन करप व्हडयेन डायवींग कित्याक करताले व्हडी सेफ्टी व्हडी फ्लोट कळ्ळें न्हू फ्लोट टॉप ती सेफ्टी आमची त्या व्हडी हे म्हणटा कितें जाता की व्हडी नासतना बुडचें म्हणटा व्हडी नासतना तितको थावाचें भायर तर भायर तूं वयतलो तूं भायर वयतलो तो फातर जावन कितें केलो तूं येता म्हणसर ताका तो दम लागता आनी तूं तडीप पावूंक शकना दंबार तेन्ना कितें आहा जर बाबा तुमी आतां एक टायमाचें सजेशन कितें करता टायमाचें बाबा तुका अमक्याच टायमार बूड अमक्याच टायमार बुड तेचेर ओके तेचेर आमी मेळ पूण तूं व्हडयेचेर नाका म्हणटा पळय व्हडयेचेर बुडोव नाका म्हणटा हें तुका जावंक शकना ही सेफ्टी ओके आता त्यांचे म्हणणं कितें म्हणजे आज म्हाका मेन इश्यू कितें आला हांगासर आता सद्या कितें शिनाणी पडल्या हांगा शिणाणी आहा पडल्या ते कितें म्हणटा शिणाणी आहा पातळ आहा शिणाणी आसा हांगा ओके खंयच्या भागान पडल्या ही कितें शिणाणी पडल्या पळय ही शिणाणी शापोरा नदी शापोरा नदीन पडल्या शापोरा नदी ओके आणि तुम्ही सगळे फिशरमॅन खंयचे आमी शिवोले शिवोले. आमकां लागता ही तुमकां लागता ही हय आमकां ओके आता त्यांचे मत कितें आहा आं त्यांचे म्हणणें कितें तेंचें म्हणणें कितें आहा की ते व्हडयेन बुडोव नाका म्हणटा ओके ते म्हणटा वयरसून बुडोवया तरच्यान बुडोवया भायर हें करुया जाणा भायरूच हें करुया तें आमचें आतां आमची वय आतां वर्सां जालीं तशी तुका ते गुण एक घेवन येतलो तडी घेवन येतलो अशें जावंक शकना आमचे कडेन कित्याक आमचें वय तितकें ना आमी भुरगे वय ते भुरग्या वयाचे गोश्ट वेगळी आनी ते कितें जाता ते आतां कितें जाता ते गुंडगिरी कशें करता कोण आता हे हां ते हे आतां भुरगे हांव नको ते कोण पळय ते आतां प्रत्येक हे नदीचे कोण तरी आधार कार्ड जावन कितें तरी घेवंक जाय त्या प्रमाणे कोण ते ह्या शापोरा नदी त्या प्रमाणे ताका बुडोवपाचें अशें कायद्यान कितें आहा पळय तें करपाचें अशें ओके सो आता तुमचें म्हणणें कितें आहा आमचें म्हणणें कितें आमचे कडेन ते वड्याचेर बुडपाचें आमचे कडेन तें तशें जावचें ना
दोगूच तेंच्यांनी गुते तेंच्यांनी जाता ते कितें करचें तेंच्यांनी काडचें तुमचें म्हणणं असं की ज्या जाग्यार पडले दोगांनी काडचे अशें हय म्हणणें. दोगांनी काडचें आमीच काडचें अशें ना शी शी शी. हां. तें तशें तेंच्यांनी काडचे आणि तेंच्यांनी तुम्ही काडचें आमी काडचें कित्याक हे पूण पडले बंधन घालनाका अशें की तूं तडच्यानूच बूड हें बूड तें तूं व्हडयेन बूड तुमी वरसून बुडटा तुमचे कडेन व्हडी ना वरसून बुडटा वरसून बुडटा आमी व्हडी आहा आमी व्हडयेनच्यान बुडटा तुम्ही कितले वर्सां जाली पारंपारीक हो हांव म्हाका जवळ जवळ हांव फकायता तो एक बापायकडेन हांव 10-12 वर्साचो आसतना पासून येतालो इस्कॉलाक सून येतालो जाणा की हॉलिडे पडली काय येतालो हांगा बापायकडेन येतालो तेन्नाच्यान तुम्ही तेन्नाच्यान तुम्ही ओडयेन काडटा आनी बुडयेनूय हां काडटाले. बुडी आमी बुडयेन म्हणजे कितें तें आमी व्हडयेक एंकर करता आनी त्या एंकरा वरसून वयता त्या एंकरा वरसून काडटा म्हणजे पाण्याची टायमिंग असता पाणयाची टायमिंग आसता सगळो गोत न्हू पाणयाच्या टायमिंगा प्रमाणे काडटा आता तो त्यांचे म्हणणं की त्यांच्या एरियेन येऊन काडी नाकात म्हणटा तो ना ते तडीक रावयान काडया म्हणटा आनी ते कितें करता तडी काडून ते भायर जे शिनाळी पडटा ह्यो भायर पडटा एका पडटा गुण्यान पडटा तडच्या गुण्यान पडना हे हाडटा आनी तडीक रावता अशें त्यांचे फुडें कशें पडटले तूं म्हाका हे पुन्हा भायर येतना हेंचें कितें जाता की ही नसाय पळोवन नजो आता तुम्ही कितले व्हडी फिशरमॅन हांगासर येयल्यात काडपाक हांगा आतां आमी 10-12 सुमार आहा ह्यो इतकेच तुम्ही आता सगळे खंयचे 15 व्हडी शिवोलेचे. शिवोले गावचे हे सगळे जाण ओपोज करता पळय ते खंयचे हे आतां सगळे मोर्चेचे काय खंयसरले ते हांव सांगूंक शकना तुम्ही सकाळी आता कितक्यांक येयले हांगा सकाळी आमी सकाळी आतां हांव 11 सुमार भायर 11च्यान हांगा अजून पर्यंत हांगाच आसा अजून पर्यंत काडपाक अजून दिना पर्यंत हांगा आसा. तुमकां काडूंक दिवंक ना अजून तेंच्यांनी ना ते देवचे न्हू म्हणटा न्हू देवचे न्हू आमी ओके आमी तुमी तर कायदो कितें करतात जाल्यार तेचेर आमी डिपेंडंट आसा म्हणजे पूण कितें मात एक आमी व्हडी सोडून बुडूंक शकना आतां तें कितें जाता तूं सपोज कितें दोरी फारावली आनी कितें फारावलें तूं थंयच धड जावंक शकता जावं तो फातर हाडटा पळय तो पांयार पडून कितेंय जावंक शकता ताका सेफ्टी ना तूं बश्ट बुडटा पळय ताका सेफ्टी ना आनी आमी सांगता पळय ताका सेफ्टी आहा बेश्टो बुडटा तेका सेफ्टी ना ताका बेस्ट बुडटा ताका सेफ्टी ना आनी एक्चुली ते बश्ट बुडाप हे रॉंग हे बुडोवंक सुद्दां दिवपाचें न्हू कायदेशीर तुजें सेफ्टी तुका ते बुडपाक जायना पॅसेंजर वेसलाक जॅकेट घालपाक लायता जॅकेट घालूंक येता सेफ्टी तुका दर्यान देवप म्हणजे कितें तरी सेफ्टी जाय तुका ही पळय बश्ट प्लॅन बुडटा पळय ते सेफ्टी ना आनी ही पळय म्हणटा ही सेफ्टी आता शिनाणी ही कितली वर्सांनी पडला हांगासर हांगार आतां गेल्या वर्सा पडलेल्यो गेल्या वर्सा हांव ना येता म्हाज्या हांव चुकून 1-2 दीस कितें येयल्लो मदीं केन्ना ते बंद जाले वर्सान वर्स पडटा वर्सान वर्स पडटा वर्सान वर्स पडटा पडटा वर्सान वर्स पडटा कमी पडटा सुबेज पडटा अशें अच्छा सो जास्त प्रमाणात ह्या वर्सा ह्या वर्सा मातशी पडल्या म्हाका जाली 5 वर्सां साबून तेंचो आता फक्त डिमांड कितें तुमी व्हडी आमी व्हडयेर बुडटले तेंचो डिमांड कितें तुमी कशें त्यांचो डिमांड कितें व्हडयेर बुडूंक नाका ओडियन बुड नाका म्हणटा ते प्लॅन प्लेन बुडा म्हणटा तुमचे मत हे कितें आमचे मुख्य मत इतकेंच की आमी व्हडयेर बुडटा म्हणजे वय जाला म्हणून तुमचे वय जालें आनी आजी परंपरा थंय ती. परंपरा ती आदी आजे पणजे सगळी परंपरा जशी आमची व्हडयेची व्हडयेर बुडपाची परंपरा ती ओडियन बुडपाची हय आमच्या आजे पणजे सुद्दां व्हडयेर सगळ्या तितूनच सोंपल्या याद जाल्ली ओके आमचं काम आमच्या आजे पण इथून सोपले आणि आम्ही आता एक वर्ष काढल्यार बऱ्या कितें जाला इशू कितें म्हणटात ते ते म्हणटा फक्त आंगूर पुरो नाका म्हणटा तुम्ही हा खंयचो हो खंयचो भाग शापोरा नदी आणि तुम्ही सगळे फिशरमॅन खंयचे शिवले शिवले त्यांचे मत कितें की तुम्ही हांगा शापोरात पडटा न्हू तुम्ही कितें ते कितें म्हणटा हांगासर येवं नाका येऊ नाकात म्हणटा कित्या खातीर पुणे माझं कोण नको ते खंयचे ते खंयचे ते थोडे थोडे हा गोड गोड बीचचे त्यांचे मत कितें की शिनाणी काडी नाकात म्हणटा नाका म्हणटा कित्या खातीर खंय तेच म्हणटा तुमकां तोडसून काडा हांगसून आमी बुडटा पयलीं तरी वड्यांसून न्हू आमकां तोडसून गावा जायना आमी थंयसून हांगून पिवन येता तो पुणो घेवन आमकां एम्बुलन्स हाडची पडटली आमकां आमचो अनुभव काडना ते आमी आतां कितले वर्सां धोरण करता आमचे वडे सांग पळया Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.